काणकोणांत सगळ्या महाजनांनी मिळून 2016 येवजिल्ले आदिपुरुष आनी श्रीदेव वेताळाची एक नवी भव्य वास्तू शिखर कलश उबारपाचें म्हण काम करपाक हळूहळू सुरवात जाली। सगळ्यांनी व्हड प्रमाणात श्रमदान दिले। आदिपुरुष प्रतिस्थापना सुवाळो जालो। डिसेंबरांत वेताळाची प्रतिस्थापना जातली। आरडीएक्सको खातीर काणकोणच्यान भपेश बोरकार। एक नवीन भव्य वास्तू शिखर कलश युक्त बेताळाची आणि आदिपुरुषाची इमारत वास्तू तयार करची आणि हाजे खातीर 2016 एक सगळे महाजन त्रिग्रामस्थ महाजन भाविक सगळे सेवाजन पुरोहित अर्चक हांची सगळ्यांची एक मोठी बैठक 2016 घेतली आणि ताजे नंतर कार्याक हळूहळू निधी संकलन कसो पयसो जमोवपाचो हाजे खातीर विचार जालो। देवूळ कशें आसची हाजे खातीर विचार केलो आणि आर्किटेक्ट सौ पल्लवी कामत आणि इंजिनियर माधव कामत हांच्या मार्गदर्शना सकल दोन्ही इमारतीचें बांदकाम सुरू जालें। जशें अनेकांनी निधीचें संकलन करून मदत केली तशेंच पायाभरणी लागून जवळ जवळ देवूळ उबारता बसून हांगचे स्थानीक हांगचे महालवाडा हांगचे रावपी सगळे परिसरांत रावपी सगळे स्थानीक सेवाजन तशेंच जे संबंधीत सगळे भाविक आणि वेलवाडा आणि इतर भागांकय रावपी इडदर ह्या सगळ्या भागांतल्यान मोठ्या प्रमाणात श्रमदान हांणी दिल्लें आसा, योगदान दिल्लें आसा। ह्या श्रमदानाकय बी मोठें म्हत्व आसा। श्रमदानांतल्यान ही वास्तू उबी जाल्ली आसा आणि देवालयां ही सांस्कृतीक केंद्रां अशें जर म्हणलें जायत जाल्यार सामाजीक एकचार ह्या देवालयान सादिल्लो आसा। ह्या सगळ्यांचे सहकार्यांतल्यान ही इमारत पूर्ण जाल्ली आसा। दोन्ही इमारती पूर्ण जावपाची, दुसरी इमारत आमची पूर्ण जावपाची वाटेर आसा आणि ताजें जवळ जवळ डिसेंबराक प्रतिश्ठा जातली असो आमकां विश्वास आसा। तांगे त्या शक्तीचेरच आज 2 कोटी क्रॉस जावन हे पूर्ण काम एक देवळाचें काम पूर्ण जालां। आदिपुरुषाचें आज उद्घाटन करतात। तशेंच आनी थोडे दीस म्हयन्यांनी बेतबाबाचें काम जातलें तेंय बी पूर्ण जातलें। थोडो निधीचो कमतरता आसा, ही आपुणशीच हें दितले, ही निधी आपुणशीच जमतली सगळी अशीच सांघीक सगळे सेवाजन भक्तजन सगळ्यांचे अशी विश्वासान जे आज पर्यंत काम जालां तशेंच हाजे फुडें बी ही कामां अशीच उमेदीन आनी चलची। जाका लागून आमी गोंयाकच न्ही तर हांव म्हणटा सगळ्या भारताक किंवा सगळ्या जगाक एक आमगेलें बरें उदाहरण मेळटलें की एक खेड्याक 2.5 कोटी 2 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करूंक शकता म्हण। आनी त्या देवानी त्या वेळार ही आमकां शक्ती दिल्ली आसा। अशीच शक्ती आनी ह्या दोन्ही दैवतांचो परिणाम ह्या सगळ्या आमगेल्या गांवचेर आमगे जे भाविक हांगा येतात तांचे सगळ्यांचेर उरचो। ही योजना एक 4-5 वर्सां पयलीं अशी आखिल्ली। त्या योजनेक सगळ्यांनी गांवच्या लोकांनी भजक महाजन सगळ्यांनी आशिर्वाद दिवन आपल्या पद्दती प्रमाणे निधी जमून हे सध्या एक आदिपुरुषाचें देवालय तयार जाल्लें आसा। त्या आतां बेताळाचें देवालय तयार जातलें। संपूर्ण समाजाक एक कडेन आयली नंतर त्याची शक्ती आणि तातूंत सांगला संघे शक्ती कलयुगे कलियुगात संघाक शक्ती आसा। त्या खातीर एकसंघ मनुष्य जावचे खातीर ज्या जुने लोकांनी हे सगळे तंत्र वापरून सगळे समाजा एक कडेन दवरचे खातीर आज हिंदू समाजामध्ये जे सगळे वेगवेगळे जाती पोटजाती आसात या सगळ्याचो अंतर्भाव आणि सगळ्याक समान अधिकार व आमगेले जाणटे सांगताले की आमकां समाजवाद कोणी इतरांक शिकोवं नाका। आमगेल्या जुने लोकांनी आमकां समाजवाद पयलेच आमगेले हातूंत घातला आणि ताजे प्रतीक म्हण आतां आज ही प्रतिश्ठा आदिपुरुषाची प्रतिश्ठा जाला। वेळीप समाजाची थी पुजो करपी खरें म्हणजे वेळीप म्हणजे अर्चकच, वेळीप ह्या शब्दाचोच अर्चक असो आसा। आणि ह्या आदिपुरुष हे पंचग्रामांतली 4थी क्रमांकाची देवता। तर ह्या दैवतांचे जे जुनी मंदिर आशिल्लें ते खूब जीर्ण जाल्लें आनी त्या संबंधी करपाची खूब वर्सां सावन उलयताले। त्या प्रमाणे सगळी योजना जाली आणि सभा जाल्यो, बैठको जाल्यो। तातूंत विचार धरून आज मंदिर जे उबें आसा त्याचें वैशिश्ट्य म्हणजे अशें की दर्शनी चिरो त्याचेर भायल्यान कितें सिमेंटाचो किंवा चुन्याचो लेप न काडटा एक्सपोज चेर जाका म्हणटात तशी ते जितले आसत्या त्याचा योग्य वापर करून ते कशी लहान मंदिर सुद्धा कशी प्रयुक्तीन बांधपा येत असे एक नमुना हांगा उबो केला लहानसो।